मगळ बोबणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगसो स्वागत मागता. सद्या कळसो 19 आयतार संभ्रमच्या वक्ता एका मराची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. सुरेश परदेवान फाटल्या हप्त्यान केल्ल्या बरेपणाक अर्घ दिता आसतना फुडल्या हप्त्यांत ताची कृपा, ताचे सकत आशिर्वाद आमकां हर एकल्या फावो जावं दी म्हूण विशेश करून ह्या संदर्भार मागया. ह्या संदर्भार जल्म दिसा संदर्भी देवान आपणाक केल्ल्या उपकारांक अर्घासान मीस भेटयता. ब्रायन डिकुना हाच्या जल्म दिसाक अर्घासान मीस भेटयता. अश्विनी डिकुना दुबई. हे सर्व ते बसोत मागया, हांव समेस्तां बसोत मागया. जे कोण मगतान बसयलां सुगडा सोडून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या न्हू सद्या काळाच्या 19व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमूंक एक कुटुंब जावन सोम्याच्या वेदी बोवारी आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती देवाच्या उदारपणांतय बरवसो दवरून जियोवंक आपोवणें दिता. देव प्रकृती मुखांतर आमचे कुडीक काण फावो करता तर एवकारिस्ता मुखांतर आमकां आत्मी खाण दिता. आमच्या जिवितांत देवाचे उदारपण मोतीन दवरून एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन हें अर्घ बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. मगळ भाव आज पवित्र सभा विशेष करून युवजनाचो दीस संभ्रमता. युवजनाचें बरेंपण, युवजनाचो फुडार, पवित्र सभेचो फुडार, पवित्र सभेचें बरेंपण देखून ह्या युवजना खातीर विशेष करून मागया. सुरेशपूर देव ह्या युवजनांक आपल्या कृपेन बरोवन दी. क्रिस्ताच्या शिगुणांनी सोडूंक आनी ह्या मुखांतर जिवीत जुळोवंक जाय अशी कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ही घडी बोरदोडे दांबी आमी केल्ल्या पथकांची दूख धरया. नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दुखदन बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, आमचे गती विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सर्व पदवेदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन.
महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या ईशा संसारी. सर्वेश्वरा देवा, सर्गीच्या राया, सर्वभेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकुंता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्तुता. सोम्या देवा, देवाची शिळी, तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्रत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू भोवी, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थूया. एगडी बोटोळे दांपी आमच्या आमच्या गरजंगती ते संगतीर मागे. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी देर घेता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्या समोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां अदीक अदीक बर आनी अशें तुवें बासिल्लें दायज आमी जोडीशें कर. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. एलिया अरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट सुमकून गेलो. थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो. ताणे म्हळें, सर्वेस्परा हें पुरो, म्हजो जीव काड, कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्ही. तो आड पडलो आनी त्या रुखा पोंदा न्हिदलो. पूण एक देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हळें, उठ आनी खा. ताणें आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगळ्याचेर भाजिल्ली एक भाकरी आनी उदकाचें आयदान पळयलें. ताणें केलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परत्यान आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत दुसरे फावटी आयलो आनी ताणें ताका आपडून म्हळें, उठ आनी खा, ना तर वाट तुका भोव लांब जातली. तो उठलो, ताणें केलें आनी तो पियेलो. ह्या खानाचे गटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती हेरोबाक सर्वेस्पराच्या दोंगराक चलोन गेलो. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. साका आनी पोलेया सोमी कितलो स्वादिको. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादिको. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो, ताची वखाण स्तुती
कळनासतना म्हज्या वंटांचेर आसतेली सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोष साका आनी पोळया सोमी कितलो स्वादिको मुझे सोवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया एका ताळ्यान आमी सक्कर ताचें नांव हसिया सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टा अनवरांतलो म्हाका ताणें निवारलो साका आनी पोळया सोमी कितलो स्वादिको साका आनी पोळया सोमी कितलो स्वादिको सांग पावलून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखयनाकात कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हणकळीत जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या दुस्मानकाय राग आनी क्रोध तुमी सांडा हंकारी उलोवणें निस्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें तुमी पयस करा बदलाक एकामेका थंय दयाळेन आनी कणवळायेन चला क्रिस्त थंय देवान तुमकां बक्षिल्यांत तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारकीं जावंक प्रयत्न करा क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवाल्लें सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो तशेंच तुमी मोगान जियेया देवाचें उतर देवाचे वडकार हांव तो सर्गींत हांव देवून आयलोलो जिव उंडो म्हणटा सुमी जो कोण उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुका सोम्या आपूण सर्गींत हांव देवलोलो उंडो म्हणून जेजून सांगलें देखून जो देव जेजूक परपुरोंक लागले ते म्हणाले वो जुजेचो पूत जेजू न्हयवे हाच्या आवयक आनी बापायक आमी वळखना गाय कितें तर आपूण सर्गींत हांव देवून आयला म्हणून हो म्हणटा जाल्यार कशें जेजून ताका जाप दिली तुमी एकामेका गुणगुण नाकात म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरसी ओडले करीत कोणूच म्हजे सरसी येवंक शकना हांव ताका निमाणे दिसा जिवन तुटयतलो ती समेस्त देवा लागचें कुद्द शिकतली म्हणून प्रवाद्यानूच बरोवन गेला बापाक कान दिवन ताचे तावनूच शिकता तो हरी एकलो म्हजे सरशी येतलो तशें म्हळ्यार बापाक कोणेय देखला म्हूण न्हय जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला सत सांग तुमकां सांगता जो कोण सतमंता ताका सासनीक जिवीत मेळटा हांव जिवीत असो उंडो
तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मन्न केलें तरी ते मरण पावले. पूण सर्गांतावन देवो नायिल्लो उंडो तसलो न्हय. कोणी तो कांय जाल्यार मरचो ना. हांवच सर्गींतावन देवो नायिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. संवसारार जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजें मास. देवाचें उतर. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू जिवीत असो उंडो. जेजू जिवीत असो उंडो आनी हो उंडो कथा तो सासनाक जियेतलो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. उंडो म्हणटाना आमकां बेकरेंत मेळचो उंड्याचो उडास येता न्ही गी वय गी न्ही. आं आदीं पुरा काजाराक गेल्यार आदल्या काजारांची रीत तुमी जाणात. घरांनी काजार जाताले न्ही गी. घरांनी काजार जाताले. घरा जलांत व्हडलो माटो घालन मोडलासो माटो घाल. माईक थोडी ऑफ करा गरज नातले. व्हडले माटो घालन आनी थंयसर त्या माटवांत काही आंब्याचे ताळे गी इंदाचे ताळे बांदून सोबाय करन थंयसर व्हडली माडयेची फोडां घालतले न्ही गे. माडयेची फोडां आनी ह्या माडयेच्या फोडांनी लोकांनी बसचें आसलें जेवणाक न्ही गे वय न्ही. हां आनी शेण काडलेलें जाल वा शेण काडलेलो गादो तिसल्यांनी बसचें इसल्यांनी बसचें लोकांनी न्ही गे. ताजे उपरांत एकलो येता शिरेते घालून तो येता आनी एकलो शिरेतेचेर उदक घालून येता आनी एकलो तेज्या उपरांत एक लोणचें घालून येता फटाफटा. ताजे उपरांत एकलो सोणें घालून येता न्ही गे. आनी एकलो कितें दवरून येता उंडो दवरून येता. उंडो कोताय व्हडलो उंडो सगळो उंडो दवरून येसो आनी तो उंडो आमी घालून करचें. तो उंडो बरो करून कुडके करून शिरेतेर घालचो. कित्याक म्हळ्यार ताजे उपरांत येवचें कळ्ळें दुकरामास म्हळ्यार दुकरामास. दुकरामास कांय ना जाल्यार ताणें हात धरिचें अशें ताका ना दुकरामास मुखार वता. उपरांत कितें येता कुंकडा मास. कोणाक ते दुकरामास कांय नातल्या मात्र एक कुटको एक बटाटो न्ही आनी ती कडी जमोवन दवरचें जाल्यार आं न्हय काने कट्टे बांदले बरी कालिंगरी जाल्ले उंडे दवरी जाल्ले नातल्यार सीदा जलागत येताली कडी. ती गांवच्या कुंकडाची कडी न्ही गे. गांवच्या कुंकडाची कडी आनी उंडे. आनी हो उंडो जर तर आमी खावन मूग दिलो जाल्यार आनी एक फुटी रावंड येतालो न्ही उंडो. अर्दो नातल्यार सगळो. व्हडांक सगळो ल्हानांक अर्दो. आमी कितें करतले सुरूसो काण भितर दवरतले कळ्ळें. तुवाल्यान बांदून दवरचो नातल्यार स्त्री आहले उंटयेन दवरतालीं रापक्का. उंडो ना परतून आनी एक दी म्हूण कितें दिवचें गे बाय तुका म्हणटाले थोडे फावटी. म्हळ्यार घरा उंडे मेळनातले खावंक. घरा जेवंक नातलें देखून मेळ्ळलो उंडो देवान दिल्लें देणें म्हणून खावन व्हरताले. आनी अशें पळयात त्या उंड्याक थोडच्या खालार कितलो म्हत्व आशिल्लो. एक उंडो मेळटा जेवंक एक उंडो आनी इल्लेशें मांस खावंक थोडच्या खालार 2 मैलां 3 मैलां 4 मैलां सोलोन वताले कळ्ळें. एक फावटी अशें घडलें. दोगांक बोबोन्यो म्हणाली व्हडल्या पेस्ताक आमकां आपयलां गो. कोणें आमच्या एकल्या वळखीच्या म्हूण बायेन आपयलां म्हूण कळ्ळें गी. ती गेलीं व्हडल्या पेस्ताक वळखीचीं सेरी न्ही वळखीचीं आपयलां म्हूण गेलीं. ती वचोंक कितले 100 किलोमिटर सोलून गेलीं रानांतल्यान गुड्यांतल्यान सोलून खंय कळ्ळें. थंय वचून पावतना थंय वचून पावतना 2 पारां 2.5 वरां जाल्यान फट भरून जेवंक गेल्लीं. ते येतना कांय ना कुंडल्यांत इचूर मांस आनी इल्लेशें मांस आनी इल्लेसो सार मात बाकी उरला. तांकां वचून शॉक जालो की आनी म्हणालीं
इतलें खावंक कितें पयस जाल्लें गो आमी पूण जाल्यार मेळ्ळें बाग्गो 2 इडली आनी इल्लेशें शीत त्या मासाच्या कुंडल्यान दिवन आयलीं पळया वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एका उंड्याचें मोल तवळच्या कारार भुकेल्ल्या लोकांक कितलें गरजेचें म्हणलें सत देवाचें उतर आज आमकां दिता आधुनीक काळाच्या भुरग्यांक त्या उंड्याचें मोल गुर्तू ना तेच ताल्ल्या केलें नाका जाल्यार कन्न उडयलें बरें जाल्यार इडली बरें जालें पळो बरें जालें पोंपडे बरें जालें पोळी केली नातल्या मम्मी तुंतू काम तुंतुका म्हाका नाका हांव काय ना म्हाका बऱ्यांतलें बरें जायचें अशें चिंताप आज जेवण कितलें पाड जाता न्ही कितलें जेवण पाड जाता आज काजारां गेल्यार खंयच्या मटवाक गेल्यार खंयच्या हॉलाक गेल्यार खंयच्या रोसाक गेल्यार कितलेशे स्टार्टर आसात स्टार्टर खावन तूं पोट भरता कितले बुफे कावंटर आसात कितल्या नमुन्याचीं खाणां आसात कितले जाण खाण घेतात कांय इल्लेशें खातानाच पोट भरता कांय इल्लें खाण गेलें जाल्यार थोड्यांनी आशें खाण घेवचें मरून पूण खावंक जायना उडोवन वयचें कित्याक म्हळ्यार कोणीय पयशे दिवन कांय ना धर्मागत खावचें ताचें मोल गोत्तू ना फंक्शनाक गेल्ल्या वेळार पूण जर तर बुकेता आनी बुकेता नासतना थंय खावंक मेळना कोरोनाच्या काळार घरांत वरवीं मुग धरल्या वेळार सरकार कांय इल्लें परमिशन दितालें 2 घंटे आंगड्यो उक्त्यो दवरूंक आनी त्या 2 घंट्यांनी एक लायन कितली लांब आसताली म्हळ्यार 1 किलोमिटर पयर ती लायन आसताली कोडयाळ सिटींनी पुरा तें वत म्हणना तें करकटे वत म्हणना उबा रावन जाल्ली पुरा सण म्हणना थंयसर रावन वरवीं हाडटाली कोरोनाच्या काळार तुमी पळयलां जावंक पुरो पळया भुकेल्ल्या लोकांची दुर्गत असगी पळया एक मूठ शिताक एका ल्हान कुडक्या उंड्याक लोक आशेव नासलो हेच्या पयल्या वचपान ती पळया एलिया प्रवादी न्ही होरेब दोंगरा बयसरलेलो एलिया प्रवादी तो मरुभुमींतल्यान वेताना तो बुकेता आनी थान येता आनी थंय तो एका रुखा पोंदा बसता तो इतलो भुकेल्लो की इतलो थान येयल्लो की म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो कितें मरणाक कशें येतालो कितें पळया एका भुकेल्ल्या मनशान मरणाक आसचें जाल्यार ताची भूक कितल्या वर्त्या मापाची जावंक पुरो पळया एक आवय तकलें दिल्ली अस्कत म्हणून पुतान आनी सुनेन तिका घरा दवरून घरा बीग घालून ती गेली ओपन दवरल्यार ती मार्ग भोंवता म्हणून ती गेली खंय कुळारा गेली आनी ती गेल्ली 4 दीस येवंक नात यसक जाल्ल्या आवयक पोटाक खावंक ना पिवंक ना कांय ना आनी ती फाटी येतना ती मरण पडुल्ली आनी तिच्या तोंडांत माती आसली माती उंटीची माती करून तिणें केल्ली आसा वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असले गणितां घडटात भुकेल्ल्या लोकांची दुर्गत पळया एका मनशान मरोंक मागचें जाल्यार भुकेन मरोंक मागचें जाल्यार ताची भूक कितल्या मापाची आसूंक जाय म्हणलें आमी समजूंक जाय हांव एक फावटी चंडीगड गेल्लो चंडीगड तावन हांव ती जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन आसा त्या ट्रेनीर नवी दिल्ली मुंबयक नवी दिल्ली येतालो त्या ट्रेनार 2 वरांभरार ती ट्रेन पावलें 3 वरार पूण त्या ट्रेनार टिकेटीर जेवण मेळटा वेज नॉन वेज जेवण मेळटा आनी ते नवी दिल्ली स्टेशनांत रावल्या उपरांत थंयसर क्लिनर येतात त्या ट्रेनीर क्लीन करच्याक आनी ती क्लीन करता आसतना ते सगळें वेस्ट केल्लें पुरा भायर हाडून काड्या प्लास्टिकांनी भरतात आनी तो थंयसर कितलोसो लोक रास पडटा म्हणना तें उस्तें खावंक भुरगीं व्हडा ल्हानां सगळीं पोटाक नातलेलीं थंयसर आनी सुणीं थंयसर रास पडटालीं सुणीं आनी त्या सुण्यांनी थंयसर केल्ले थोड्या मासाचे कुडके पर्यंत भुरगीं तुण्याच्या तोंडांतल्यान वण खातालीं असली परिगत आमच्या भारतांत ती आसा भुकेल्ल्या राष्ट्रांनी आसा दुर्बळ्या राष्ट्रांनी असली गत आसा पूण आशिल्ल्यांक ताची भूक कितें म्हणलें समजना देखून पळया एलिया भुकेलो आनी एलिया भुकेलो कितल्या मापान भुकेलो मोरोंक आशिल्लो मोरोंक आनी ह्या वेळार तो म्हणटा सर्वेस्परा हें पुरो म्हजो जीव काड कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्ही आनी ह्या वेळार ताका थंयसर तो पडलो आनी पडुल्ल्या वेळार
ताका थंयसर एक देवदूत ताका आपडटा आनी ताका म्हणटा उठ उठ आनी खा. आनी ताणें भोंवती दिश्ट घाली ताच्या माथ्या लागीं इंगळ्याचेर भाजलेली एक बाकरी आनी उदकाचें आयदान ताणें पळयलें. पळया, एका इंगळ्यार भाजलेली एक बाकरी आनी उदकाचें एक आयदान पळयलें. आनी सर्वेस्पराचो दूत म्हणटा उठ खा, उठ खा, नाजाल्यार तुजी वाट तुका भोव लांब जातली. आनी तो उठता आनी तें खाता आनी तें पियेता. आनी त्या एका बाकऱ्याच्या आनी उदकाच्या गठेन 40 दीस आनी रात होरेब दोंगराक तो चलोन वेता म्हज्या मोगाच्या भाव भयण्यो. पळया, सर्वेस्पराच्या खाणाचेर कितलें बोळ आसा, कितलें सकत आसा म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून पळया, मनशाक कितलेंय काण आसूंक पुरो, पूण काणाच सांगता मनशाक बूक कितें म्हणलें समजोंक जाय. बूक कितें म्हणलें समजोंक जाय. देखून आमकां पळय सभेन 2 दीस आसात जिंजवारांचे. खंयचे ते? हां, सिंजीचो बुधवार. खंयचे? सिंजीचो बुधवार. एक सिंतीचो बुधवार. हां, सिंतीचो की सिंजीचो? सिंजीचो. गोबराचो बुधवार, सिंजीचो बुधवार. आनी एक गुड फ्रायडे. निमाणो निमाणो शुक्रार. निमाणो शुक्रार आनी गोबराचो बुधवार 2 दीस पळय सभा आमकां जिंजवारां उगलो दिता न्ही गी. जिंजवारां म्हळ्यार उपास रावूंक. रावता गी? रावता. थोड्यांक डायबेटीक आसा, थोड्यांक तकली गोड आसा, थोड्यांक पोटकाणी आसा, थोड्यांक आनी कितें आसा. देखून मस्त जाणां एक्सेप्शन सोदतात आनी कांय नासतना आनी खावन रावतात. कांय थोड्यांक गुड फ्रायडे कितें म्हूण उडास आसना, थोड्यांक सिंजीचो बुधवार कितें म्हूण गोत्त आसना, खावन रावतात न्ही गे. कांय थोडे उपास रावले जाल्यार आमचो उपास कशें, सकाळीं एक गोबळो च्या, त्या दिसली सडत दूद घाल न्ही गे. साद्य जाल्यार एक बिस्कीट केल्यार गेली. 2 पारां घट्ट जेवण, पेज आनी चटणी सुक्या मासल्याची घट्ट जेवली. मागीर सांजेर जाल्यार थान लागल्यार आं म्हळ्यार चाय पियेली. मागीर राती परतून दनपारां उरलेली पेज आनी चटणी म्हळ्यार दनपारां मस्त रांदता. सांजे कितें जायचें न्ही पेज आनी आमचो जिंजवार तशें भूक लागून वचो जिंजवार करीचे. भूक लागून वचो जिंजवार करीचे. त्या टायपाचो जिंजवार आमचो. पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीर जिंजवार भूक कित्याक आमकां लागचे. हेरांच्या भुकेचो अनुभव आमकां जायचे. हेरांच्या भुकेचो अनुभव आमकां जालो जाल्यार आमी खायले उरोन पोटाक नातलेल्या भुकेन कश्ट येतल्या लोकांक आदार दिवंक साध्य जाता म्हणलें सत हांगासर विसरून वचो. आमची क्रिस्तांव भाव भयणी आसात कळ्ळें, इनवांची आसात वय गे. ते हप्त्या 1 दीस उपास दवरतात. खंयचो 1 दीस तांचो सडावत ब्रेस्तार नातल्यार मंगळार खंयचो 1 दीस उपास दवरतात. पळयल्या तुमी सडावत? हां. मागीर तांचे थोडे म्हयन्यान दीस आसात, त्या दिसांनी ते कांय नात. आमचे मुस्लीम भाव भयणी आसात वर्साक 40 दीस तांचे रोजाच्या टायमार बरो उपास दवरतात. पोटाक कांय नात. पळया भूक कितें म्हणो सणां जाल्ल्यांक भुकेन वळवळतेल्यांक आदार दिवंक साध्य जाता म्हणलें सत आमी विसरूंक नजो. देखून पळया आमी उंड्याक अशें नांव आतां उंडो कोणाक जाय म्हणटा उंडो नाका. शिताक अशें नांव सगळ्यान म्हणजे शीत जेविन जो शीत जेवल्यार पोट व्हड जाता, तूं मोठो जाताय. देखून शीत जेविन जो पयले एका मुठ शिताक 1 मूठ शिताक आमी अशें नासल्ल्या. कांय बशेंतलें एक शीत सकयल पडलें जाल्यार कळ्ळें आमची धर्ण कॉन्क्रिटीची नाथरली, आमची धर्ण सिमेंटाची नाथरली, आमची धर्ण खंयच्या मार्बलाची ग्रेनायटाची नाथरली, आमची धर्ण मातयेची बरी खरी पुसून शेण काडलेली ती धर्ण. त्या धरणीर तें शीत पडलें जाल्यार आमची माय म्हणटालो बाब म्हणटालो अळे ते जेवच्या पयलें तें शीत तुज्यात बशयेक घाली जाय. कित्याक म्हळ्यार तें शीत राखून रावता खंय आपणाक उठोवन तुज्या बशयेक घालता पर्यंत धरणी पुसुल्ली खरी त्या शीताक लागना खंय. पळया मलगडे म्हणटाले आनी पडलेलें शीत तांतूं घालून आमी जेवचें आसलें.
आतां शीत नाका न्ही गे आतां कितें जाय बरें बरें आमकां आयटम जायचे कळ्ळें गे कॅलरीज आसलेले आनी काले नासलेले कोलेस्ट्रॉल नातले कोलेस्ट्रॉल कार्बोहायड्रेट नासलेले कॅलरीज आसलेले बरे बरे आयटम जायचे कितें आमच्या मलगडे जिवनान गी हुंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आमच्या जिवितांत कितें गरजेचें कितें खावचें कितें पिवचें ह्या विशयांत आमी चड कंत करूंक नजो मरूंक आजी आसा फाल्यां आसा पूण आमी कितें करूंक जाय कश्ट त्या लोकांची दुर्गत पळोवन जिविताचो उंडो आमी जावंक जाय उंडो आमी जावंक देखून जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो पळया भुकेल्ल्या लोकांची दुर्गत पळोवन तांकां खावंक दिलें रडतेल्या लोकांची दुर्गत पळोवन तांकां बुजयलें पिडेंत वळवळतेल्या लोकांची दुर्गत पळोवन तांची पिडा गूण करचे प्रयत्न केले देखून आज आमी उंडो जिविताचो फकत पोटाचो मात्र न्ही मनशा कुळाच्या कश्टाच्या जिविताचो उंडो जावंक जाय एक मनीस रुदान करून आसा एक मनीस वळवळून आसा एक मनीस पिडेंत आसा एक मनीस अस्कत आसा एक मनीस विविध समस्यांक बली जाला एक मनशाच्या जिवितांत अंधकार भरला त्या सगळ्या मनशाच्या जिवितांत उंडो जावचे प्रयत्न आमी करूंक जाय जावं पुरो भलायकेचो उंडो जावं पुरो सेवेचो उंडो जावं पुरो भक्षणाचो उंडो जावं पुरो बरवशाचो उंडो जावं पुरो कांय पुरी बुजवण्याचो उंडो आमी जावंक जाय जेजू सर्व तरांनी मनशा कुळाक जिविताचो उंडो जालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जावं पुरो प्रतवारी सांपडलेल्या स्त्रियेक जावं पुरो जाक्यवाक जावं पुरो थंय समारेर त्या स्त्रियेक जावं पुरो 14 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिड्याक वळख जाल्ल्या स्त्रियेक जावं पुरो थंयसर बेतसायदाच्या तळ्या लागीं आकुळलेल्या आतांच्या मनशाक जावं पुरो खोडकारांक जावं पुरो आंधळ्यांक जावं पुरो पांगळ्यांक जावं पुरो देंवसार लागलेल्यांक जावं पुरो पूत मरोन दू मरोन कंगल जाल्ल्या आवय बापायक जेजू जिविताचो उंडो जालो आनी आज तस्सो जिविताचो उंडो म्हणटा जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो तुमी म्हाका खायचे म्हळ्यार तुमी म्हाका खायचे म्हळ्यार तुमी म्हाका सतमानीचे तुमी म्हाका सतमानीचे आनी तुमी म्हाका स्विकार करी जाय हांवें सांगलेलें तुमी पातये जाय आनी हांवें सांगलेल्या प्रमाणे तुमी करी जाय आनी तोवळ तुमी जियेतेल्यात तुमी जिविताचे उंडे जातल्यात वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एवक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार जेजू जिविताचो उंडो जावन आमचे थंय येता बावार्थान आमी जेजूक स्विकार करता बावार्थान जेजूक आमी मानून घेता आनी बावार्थान जेजून सांगलें पातयेता आनी कार्यागत करूंक प्रयत्न करता तर जिविताचो उंडो हांगासर जाल्लो पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं पळया देखून हांगासर कॉन्सेक्रार करता आसतना हांगासर याजक म्हणटा बापाक करोसू तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हणटा आसतना उंडो आसुल्लो जेजूचें मांस वायन आसुल्लें जेजूचें रगत जावन बदलता आनी आमी सेवंक फुडें सरता पवित्र आत्म्या वरवीं हें देणें देवाचें आमकां लाभता हरी एका मिसाच्या बलिदानांत आनी हें देणें घेतिल्लें आमी भायर वचोन जिविताचो उंडो जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून सांत पावलू एफेसकारां बरो म्हणटा देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखयनाकात ह्या पवित्र आत्म्या अखमान करनाकात देखून ह्या आमच्या इगर्जेंत आमी कुमगारकाण घेतना भोव भक्तीपणान आमी जिबेर कुमगारकाण घेता आनी जेजू आमचो सोडवंतार मन घेता आमी जेजू सकला पडोवंक दिना गुड्डोवंक दिना पवित्र आत्म्याक अखमान करूंक आमी सोडिना शबासकी तुमकां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असले सगळ्यांनी विस्तार जाय असले पवित्र आत्म्याचें मन दुखोवचें कसलीच करण्यो आमी करूंक नजो कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा आपणाची मनकळीत जावचे खातीर पवित्र आत्म्या वरवीं देवान आमचे वयर ताची मोर मारल्या देखून दुस्मानकाय राग क्रोध हंकारी उलोवणें निश्टुचार एकामेकाची निंदा हे सगळें जिविताचो उंडो जावंक सोडिना जिविताचो उंडो जावंक जायना देखून आमी कितें करूंक जाय आमी दुस्मानकाय राग क्रोध सणूंक जाय हंकारी उलोवणें सणूंक जाय निश्टुचार सणूंक जाय एकामेकाची निंदा करचें सोडूंक जाय हे सगळें पयस केल्ल्यांत
पवित्र आत्म्याक आमी मान दिता पवित्र आत्म्या थंय आमी जियेता पवित्र आत्मा आमचे थंय दियेता आनी आमी जेजू थंय जियेता जेजू जिविताचो उंडो म्हूण मानून घेता आनी त्याच प्रमाणे आमी जिविताचो उंडो जाता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भुकेल्ल्या लोकांची दुर्गत पळोवन बिरमत पावलो जेजू जिविताचो उंडो जालो आमच्या कुटुंबांत आमच्या भावारी आमचे थंय आमच्या समाजेंत भुकेल्ल्या लोकांची दुर्गत पळोवन जिविताचो उंडो जावचें देणे सुमी आमकां वो करूं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रवया तरी एका देवात्या सुलम सभावार दुसारया सगळी संगता आमी म्हणया एकच देवा सत्मंता सर्वपदवेदार बाप तो सर्गांत दिसत्या आनी दिसत्या सर्वस्तू सोरसनार नेका सुम्याक जेजू क्रिस्ता सत्मंता देवा शुक्लस पूत तो सर्कळादी बापा तांग जल्माला देवातान देवस वडा तानूस वाड खऱ्या देवातान अबसल्लो पुरा देव तो देवातान जल्माला तगर शुंगना बापाच्या सैं बसो ताचे वरवीं सर्वस्तू केल्याक आमा मनशां बसोत आनी आमचे सोडवणे बसोत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकरम्याची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पोंस पिल्या तकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सर्गांत सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत्मानता ईश्वर आनी जीव दता तो बापानी बुता निपजला बापानी बुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभा देवरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कथोलीक आनी दंडुतावरी स्थापलेले सभे सत्मानता पातकाच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवांतपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विस्वास रावता आमेन आमी ह्याच विस्वासान बावरतान आमची मागणी आमची गरजो सर्गींच्या त्रिएक देवाच्या पांयांतळा समर्पिया मोगळा बापा बावर्ताची शिकोवण संवसाराक परगट करची जबाबदारी घेतिल्ल्या पापा साहेबांचेर बिस्पांचेर येजकांचेर तशेंच धार्मीक भाव भयणींचेर तुजी आशिर्वादां घाल आनी तांकां सुवार्ता परगट करची उदार व्यक्ती कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी लोकांची सेवा करूंक तांकां लाभिल्लो अवकाश बऱ्यान वापरून निस्वार्थीपणी लोकांचे आनी राष्ट्राचे उदरगते खातीर वावरूंक आनी बरी योजना रुपीत करूंक तांचे थंय उदार मन रस म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सोमेस्त पिडेस्तांक तांची पिडा सोसून व्हरूंक कृपा दी उदार मनान तांची सेवा करच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक दाक्तेरांक नर्सांक आनी हेरांक तुज्या आशिर्वादान बोर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक जिवितान विविध रितूंनी कश्टांच्या व्यक्तींक तशेंच एकसुरपणांत आशिल्ल्यांक तुजो पवित्र आत्मो लाभय जिणयेच्या कश्टा वेळार बावर्त सांडिनासतना बरवशान जियोंक तुजो आदार फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक इवजणाचो आयतार आज आमी संभ्रमतना आमच्या सोमेस्त इवजणांक तुका समर्पिता सोमेस्त इवजणांनी तुजे कुशे प्रमाणे जियेशें कर तांकां बरो फुडार लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी येवकरिस्ताच्या बळान उदार मनाची आनी काळजाची जावंक तशेंच तुजें उदारपण हेरांक वांटची व्यक्ती जायशें आम्हा सर्वांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक इकडी बदोळी दांबी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला सुगडास करून तांचे बसोत प्रतिरितीर मागया बुके वरवीं कश्ट तेल्या वळवळतेल्या लोकां खातीर मागया सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर संवसारी जिवितांत समये जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतान कश्टल्या लोकांची दुर्गत पडोवन जिविताचो उंडो जालो आमी ताची देख घेवन ताका आमचो सोमी म्हूण स्विकार करून आमी कश्टल्या लोकां थंय जिविताचो उंडो जावंक त्याची कृपे तेणी फावो कर म्हूण मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन
आमचोकानिको उंडो आनी वाटुका भेटोचो घे बापा आमचोकानिको उंडो आनी वाटुका अर्पोचो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेता देवप्पा मानतात असलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पुरुषाच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा आमी तुका भेटोवची दीन देणी तुजे काकुळतेन तूं आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडून संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आस आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परा देव बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळींनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. पातके मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्येतून जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी पुनर्जीवन जावन तेंच ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उजगी तुकाचे उजगी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. उजगी तुकाचे उजगी तुकाचे. वो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उडा आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी. ह्या घडये कितें मागता खंडीत आमी घेता भक्तीन ह्या रितीन तूं वांटेली जावया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपल्या सुकुशीने कश्ट मरण सुसंगीच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून निसमेस मनशां पासून ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Babarta gutu pergetuya
सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समर्पिता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्यात सुम्या जेजू आम्ही अदेता. बाबा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर गसवतेले आमी समेजता. पवित्रत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे संवसारार विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरूं मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजीच गतीनंत लेल्या समेस्ता तुजे परजडीत मुखार मळपळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिया देवाच्या मायर संगती तिसपती बगे वंजुजे बगे धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आचना मतीन दवरून जिवीत असो उंडो सोम्या बरी आमी जावंक देवा स्वादार करपा मागून सोम्यान शिकलेल्या मागणे सांगात मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे आसलेल्या आमचेता तशी आमची पदकां आमगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देखुणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदता म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी दिमी गेली हा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी येयली. कश्टतेल्या लोकांक भुकेल्या लोकांक रडतेल्या लोकांक विविध नमुनेच्या समस्या बली जाल्ल्या हर एकल्याक जिवीत असो उंडो जाल्ली. आमी जिवीत असो उंडो सांग आपोवणी दितात ती ह्या शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका आफोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुणारगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. जीवनाचे वेळी तुवें उंडो मोडलोय तुज्याच नामांत बदलोय. कासितो नाकारोस नकजायशी केलोय फ्रांसिसा पियेव दिलोय. ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा
गुरबे सागोरा दुनिया बागे मोंदा ये जेसु मोगाळा ये जेसु दयाळा ये गुरबे सागोरा दुनिया बागे मोंदा Terpantang tuwe buddha piyam dile Anna jete khan tuwe kaum dile Hazar hazar loka undya mastin vate Yesu miya amcha dhanya Ye Jesu mogala Ye Jesu dayala गुरबे सागोरा दुनिया बागे मोंदा ये जेसु मोगाळा ये जेसु दयाळा ये गुरबे सागोरा दुनिया बागे मोंदा प्रार्थूया. भूमोगळ बापा आमच्या देवा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतां सेवला ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी तिरासणेन जिवूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सौम्या विवेता की तुझी गाता उपकारांस तुझ्या अर्गां दिता वाडे तुझे सोलो मोगान तुझ्या रागो संदेश तुझो गाजो आदर मागता गटाय जोडून सर्गी गाठान वेताव सौम्या गुरबे कश्टा दुखान तुझे पात्यून मुखार सरता उरबे सौम्या मी वेताव की तुझी गाता उपकारांच तुझ्या अर्गां दिता वाटे तुझे सोलो मोगान तुझ्या राहू संदेश तुझो गाजो आदर मागता मोगाळ पुता सोवे सगळी अवघार मोरी आशीर्वादी वामका. रोजारी साहेबीने सगळी संगता बघून कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुनशेत अलंकार फादर मेलवीन आतां तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपणू आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन
10:10 वरांक सक्रामेंताचें रादान, 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान, उपरांत 9 भक्तिकांक जेवण, पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें, भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेष करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुंतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुंतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुंतळाक या भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.